आज आम्ही हांगा जमिल्ले की स्टाफा ब्रिफींग करपाक कित्याक 28 तारखेक आमचो VVIP अरेंजमेंट आसा त्या विशयी तांकां ब्रिफींग जालें ट्रॅफिक स्टाफाक सगळ्यांक। सो तुमच्या माध्यमांतल्यानय म्हाका लोकांकय सांगपाक जाय की 28 तारखेक ज्यो हेवी व्हेकल्स आसा ज्यो आमच्या काणकोणच्या टुवर्ड्स ह्या सायडी येतल्यो मडगांव त्यो बंद आसतल्यो, म्हणजे त्यो आमी थांबोवन दवरतले हेवी व्हेकलां हाडून। बाकीचे NS 66 आनी 366 हाजेर बाकीचो मुवमेंट चालू आसतलो। जर इन केस सपोज कितें मुवमेंट जर जाता VVIPचो बाय रूट तेन्ना आमी इम्पॉर्टंट जंक्शनार थोड्या वेळा खातीर ट्रॅफिक थांबोवन दवरतले। आनी दुसरें की सर्टन एरिया आसा ते हातूंत नो पार्किंग डिक्लेअर केल्ले आसा, म्हणजे लोकांकय अपील आसा की शांतीन वास्कोच्यान रोडार गाडी दवरची न्ही, तांणी दवरलेल्या काडच्यो, पार्किंग करची न्ही। दुसरें कारकेड मुवमेंटय जातलो सर्टन रोडान, तेन्नाय लोकांनी कॉपरेट करचें। आनी जे डिवोटीज आनी जे लोक पर्तगाळी मठां वचपाक सोदता तांकांय अपील आसा की ताणें बेगीन भायर सरचें आपल्या घरांतल्यान, जावं ते खंयच्यान सुरू करतले ते, आनी बाय तांणी एटलिस्ट 1.5 म्हणल्यार पर्तगाळी मठांक पावचें, बाय लेटेस्ट 2 म्हणल्यार की महाद्वार जे आसा पर्तगाळी मठाचें थंय तांकां लायटींग हें दवरलां, थंयच्यान मठ हातूंतल्यान शटल सर्वीस दवरल्या, थंयच्यान ते सर्टन पॉयंट पर्यंत तांकां जे भितर प्रोग्राम आसा थंय पर्यंत तांकां ड्रॉप करतले। आनी रेस्ट ऑल ज्यो गाडी घेवन वतले स्वता, एक म्हणल्यार तांकां अपील आसा की तांणी एक ड्रायव्हर घेवन येवचो, आनी महाद्वारा कडेन अलर्ट जालें की आमी जवळ जवळ 10 पार्किंग लॉट आयडेंटिफाय केल्या आनी त्या जाग्यार तांणी पार्क करचें। बशीची पार्किंग आसा, कार पार्किंग आसा, 2 व्हिलर पार्किंग आसा, आमी आमचे ट्रॅफिक पुलीस तांकां गायड करतले आनी त्या प्रमाणे तांणी त्या लॉटां पार्क करचें। आनी जे भितर आसा भितर मिनिमम गाडयांक स्पेस आसा पार्किंग करपाक, थंय प्रोग्राम आसा थंय, आनी ते आमच्या मठा तर्फे आनी एडमिनिस्ट्रेशन तर्फे पासीस इश्यू केले, त्योच गाडयो भितर अलाउड जातल्यो। आनी दोनाचे नंतर आमी गाडी भितर खंयचीच गाडी अलाउड करची ना। बाकीच्या सगळ्यांक हे आसा, पूण काणकोणाच्यान जे सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा जे कारवार बी वचपाक सोदता, जावं कारवारच्यान गोंया येता जे मडगांव जावं पणजी वचपाक, तांणी मनोहर पर्रीकर जो बायपास आसा तो रोड घेवचो आनी भितरलो रोड अवॉयड करचो। ट्रॅफिक पुलिसांक अबाउट 450 स्टाफ डिप्लॉय जाला फ्रॉम वास्को टू फंक्शन प्लेस। रस्तो खंयच्या टायमार बंद आसतलो सारको? न्ही, हांवें तुमकां सांगलें तशें रस्तो बंद आसतना इन केस जर कितें मुवमेंट जाता जाल्यार आमी रस्तो जे इम्पॉर्टंट जंक्शन बी आहा थंयच बंद करतले। जावं कारकेड रस्त्यान जर वचपाक सोदतात मुवमेंट जाता जाल्यारच आमी थोड्या वेळा खातीर मेन जंक्शन आसा थंय बंद करतले। ताका लागून सगळे लोकां कडेन सहकार्य मागता। अजून पर्यंत रस्तो बंद करपाचो कांय हें ना, तसो प्लॅन ना। हेवी व्हेकल्स बंद आसतले? हेवी व्हेकलां मुवमेंट आमी बंद करतले, कित्याक घाट सेक्शनार नॅरो आसा करमलगांवान, तशें आमी रिक्वेस्ट करून नोटिफिकेशन काडून घेतलां। कित्याक जर इन केस ब्रेकडावन आनी कितें जालें जाल्यार जे डिवोटीज वचता तांकां सुरळीत थंय वचपाक आनी बाकीच्या लोकांक सुरळीत मुवमेंट जावचो हाका लागून आमी हें केल्लें आसा, नोटिफिकेशन काडिल्लें आसा। आनी प्रोग्राम सोंपलो की आमी सुरळीत बाकीच्या गाडयांक अलाव करतले। जे नोटिफिकेशन इश्यू जाला ते आमी पाळटले, ताजे नंतर आमी अलाव करतले। सो मेजर डायवर्जन बी मेजर डायवर्जन अशें खंयच ना, लोकांक थंय पावपा जाय ताका लागून रस्ते ओपन दवरल्या। सगळी तुमकां हांव इन डिटेल सांगपाक शकना, म्हण तुमकां सांगता जर VVIPचो मुवमेंट जर खंयच्या रस्त्यान जाता जाल्यार इमिजिएटली आमी ते रस्ते बंद करतले आनी तेय बी थोड्या वेळा खातीर। लिस्ट इनकन्विनियन्स लोकांक जावचें हे आमचो प्रयत्न आसतलो की, आनी बाकीचे रस्ते एज युजल सगळे सुरळीत चलतले।